शुभविलास हांच्यानी माझ्याकडे उलयता आसतना म्हटलें की आमकां स्पिरिच्युअल टुरिजम डेव्हलपमेंट करपाक जाय आनी स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट करता आसतना आमकां म्हणपाक लागलो ड्रग मुक्त गोवा करपाक जाय। हांव फक्त ड्रग मुक्त म्हणचो ना, आमकां व्यसन मुक्त गोवा करपाक जाय। फक्त ड्रग मुक्त न्ही, ह्या व्यसनापासून मुक्त जाल्लो जाय आमकां गोंय। आजकालचे तरुण युवक जे आसा हे व्यसनाच्या आधीन वचपाक लागलेले आसात। आमकांय चीफ मिनिस्टरान बरें भाशण दिलां, खरेंच म्हाका आवडलें की व्यसन नाका आमकां आनी गव्हर्मेंट तुमकां व्यसन बंद आनी चालू करपाक शकना, तें आमचे कडेन आसा। म्हणजे आमी ती स्पिरिच्युअलिटी घेवन ही कशी व्यसन दूर करपाची आनी मुखार कशें वचपाचें हो पळोवपा जाय आमकां आनी करपा जाय। आनीक तुमची सारकी लोक दिश्टी पडटगीर टॉक्सिसिटी जी आसा, विश जें आसा बॉडी भितर तें भायर वता। व्यसनाच न्ही, उदक, गार्बेज हे सगळे लोकां कडेन आसा। गव्हर्मेंट चड नाका, गव्हर्मेंटान फॅसिलिटेट करपा जाय। गव्हर्मेंटान एज्युकेशन पसून फॅसिलिटेट चड तातूंत भितर पडपा जायना। गव्हर्मेंट पडलो की व्यसन उत्पन्न जातली, पुलीस उत्पन्न जातले, तातूंत भितर ब्रायबींग उत्पन्न जातलें। म्हणून कशें आमची हें फॅट आसा, ताची टॉक्सिसिटी आसा ती कशी काडून उडोवपाची, ताचे खातीर स्पिरिच्युअलिटी जी ताणें म्हणल्या ती हाडपाकच जाय। हमारा ये प्रयास रहेगा इस्कॉन गोवा में कि हम गोवा को उसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो पूर्ण दिलाए। गोवा जो है इसको परशुराम क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ जो ये जो पूरा भूमि है ये परशुराम जी ने बनाया हुआ है। शायद ही भारत में या किधर भी ऐसा कोई भूमि है जिसको भगवान ने खुद बनाया हुआ है। तो हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हमें गोवा को स्पिरिचुअल टूरिज्म के मुताबिक हम इसको प्रमोट करें।